नमस्कारू. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आमगेलो नवो प्रयोगू श्रवण पुस्तक सांकळेंतू ऐकूया. नामाधिक कन्नड आणि कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शणै हांनी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो. वाचन करताची श्रीमती शकुंतला आर किणी. असल शांत दिसांतू मिंच मारले म्हणके खबर आयली. स्कूटर आनी कार मुखामुखी अपघातांतू नवीनू खलास. विवाह जावनू 4 वर्ष पूर्ती जायनी. बायलेक विणालीच प्राय. कांय 23-24 वर्ष जायत. देवा, हो कसल तुगेल खेळू. वीणा नोकरीक वचूक तयार जालेली. खबर कोळनू रडली. दोळ्या उद्दाक रब्ब येना. होळता धावन खेळल्या म्हणके कितले पटी येवन वचून आशिलो. बापसुले 12-13 कितलो सहाय केलो. आज कालिशी दिसता. हेच हातान कितले पटी ताका कापी दिल्या. छे, गेल्लो वे देवा, आनी पळोवच्या नाच वे. अम्मा, आज रज घालता, जिवा संकट जाता म्हळाली. नवीनाल गुणगान कोरनू आवसू मस्त दुःख पावली. हाशिलो नागेश मात्र 2 पावटी सांगता. हांव सांग न्ही मरचे तरणाट्यांनीच म्हणू. म्हाताऱ्यांक आयस घट्टी म्हणू. हिक बुद्धी उणे हट चेड. कस्सल उसला उसळी. धिमाक खंयची वेळेरी खंयची उतर. आवसू आंगारयले. तिणी एक ताळ काळो. नुता पड रे 3 कासाच्या. तुक्का यजमानपण कोणय दिनी. गपचिप्प भायर वस. ताणें दांतकीड चापली. हो अभ्यासू सानपणी रीच आशिलो. सुमार वर्स परांतू विणान ताण अशी करचे आज पळयले. सत्त सांगल्यारी उज्जा म्हणके कोप खंय. हांवें कोणाकय कितेंय सोविल ना म्हणतची एक शर्ट शिरकायले आनी तो भायर गेलो. येदवेळ तोंड धांपून बशिल्ली विणा आवसो म्हळाली. आमा, नागेशू आतां कांय सांज चेरड न्हय. तूं उलयतना तुगे जागृती कोर का आमा. कस्स करचें, म्हाका कोप येता. हाणें जोड हाडतना हागेल जोडी खातना पळोवया. हो आतां 3 आंबाड्या कात्तो खंयचे नमुने यजमानपण करता. एक वेळू एक संदर्भ पळोवच्या ना. विणान तिका उलोवच्या कसोणी. आमा, तुगेल तोंडांतू सोवे ना आशिल्ले. आजी कशी हांव रज काळा. तुका हांव डॉक्टरा लागीं व्हरता. तुगेल BP पळोवया. आग्रो कोरनू तिणें आवसू घेवन गेली. 3 लेकील खरे आस. बराबर BP नंतर शुगरय आस. मानसीक उद्वेग नाका. शक्ती पशी चड काम कर न्हय. मनाक देहाक विश्रांती दिवका. डॉक्टरान बुद्धिवाद सांगलो. औषधाची गुळयो निर्देशन केल्यो. हांगा नवीनाल मडे गांवां हाडटा ती म्हूण जाले. मागीर बेंगळुरांतू अंत्यक्रिया कोरनू सुन्ने घेवन हेर दिवस येताची म्हूण खबर आयली. सुन्नेक कुळारचे बल ना, धनबलय ना. तिजी पशी सानू एक भाव सान कामार आस. म्हातारे आवसू. म्हालगड भावाक सालान 3 चेल्यो. विवाहाक योग्य वया पावल्यांची. ताजे कश्ट ताका. तो वय एक सान कामार आस. मर्यादस्त गौरवस्थ जन. ही कापोवन व्हरूंक ताणें आयिल्यांची हीच वचना म्हळेलकी. कावेरम्मा एक दीस वचून उलोवन आयली. गुर्ताची मस्त रितीर आमकां पावल्यांची म्हळेल मनान दवरून एक घडी बैसून सांत्वन दिवन आयली. सून भायर येनी. मायन आपयन भायरी. 5-6 म्हयन्यान सगळे गांवांत पुकारू. नवीनाल विधवा
आनी तो जमीनदारू ताका व्हरडीक म्हूण. देवळांत जेव वचून न्हय, राजा रोश जावन टवून हॉलांत तूं व्हड व्हरडीक खंय. गांव पुरती एक संचलन. साबार जन शाहबास दिताची. ती विधवा तो विधुरू चांग जाले म्हणटा ती. थोडे जन नांक कवळताची, धर्मग्रंथ सोदिताची. अशी विधवेन व्हरडीक कोण घेतील उदाहरण खंय आसवे. आनी थोडे जनांक हुस्को. हेची लेक जीव जड जालावे. जमीनदारान हिक सून जावन हाडी आशिल्ले तितलो व्हड पूत आस. म्हणताऱ्या पिश म्हळ्यारी हिक काय बुद्ध्यस्की ना. हांगे लागी कोणेय अभिप्राय निमगिलो ना, संमितय निमगिलेल ना. जाल्यारी हुलयताची. हो एक जिब्बे खोरोजूच रोग उल्लोन उल्लोन वता. वेगळे औषध ना. जाल्यारी कोणाकय धैर्यान अवहेळन करचे. जमीनदाराल मुखार कितें उल्लोच्या जायना भंय दिसता. व्हड मनीसू लक्षाधिपती 10 जनांक जाय जालोलो बरो मनीसू कसली वंतीक उबारतना तागेल देणे पयले आस परोपकारी. नवीन आलावसून खुद्द येवन आमंत्रण दिल्लें म्हणून कावेरम्मा नागेशाल वटू व्हरडिके गेली. कस्स पळोवचें. ती मांडवी, तो मांडटू, ते जनसागर, कापी खाणाची वेवस्था, सत्कारू, संभ्रमू, अलंकारू, 2 दोळे नुपुरो. व्हक्कल त्या वय फुल्लांतू, भांगरांतू, जराच्या कापडांतू साक्षात लक्ष्मी देवीशी दिसता. कान्नाक वज्राच कुटीक, गळभर भांगर, केंपू, नीलू, पच्चो, वज्र, हातभर कांकण, कुर्टा भांगरा पाट्टो, व्हरे तो तरणाट सो दिसता. पुराय बोटा मुद्यो, वाच, गळ्या 2-4 सरपळी. कितले लक्षण आस. कावेरम्म खिन्न जाली. मना मुल्यांत खोमता. विणा अदृश्ट ना. वत मोडना, पावस मोडना. बसा लांबून नौकरीक धांवका. सांजेतना तोंड बावता. पळोवच्याक जायना. नागेशाल शिकून जाला. नौकरी सोदिता. मेळ्ळी. देवाल दयेन मेळटले बा. विणाल जातक भायर काडका. कोणाक दिवचे म्हूण कळिता येना. खंय बसला की कोण जाण. तिगेल मनान तुले आलोचना वाजिल म्हणके वाटेर येतना पूत इतकय. आमा व्हरांक पळयल वे. रत्नसो व्हरे तूं. 30 वर्सां चल्लसो. व्हक्कल भांगरांत बुड्डून गेल्या. हे भाग्य तुगेल धुवेन माड्डून धांवडायले. आम्ही सकडान कितले सुकार आसूं येत आशिल्ले. आवसूक जवाब दिवका म्हणून दिसनी. बसय बसय मात्यारी बसय. तीण सांगिले सम. खोंचीत तो. आत्ता आवस म्हणाली. तिजे जाळ भोग्गून क्रेपुता. सकाळ थावन सांजे थाय घोळणू जोळणू हाण संसार पोस्त किनात. ती सलवता पाप. भाग्गून काळशी जाल्या. काळकी किडकी म्हाका कळना. तिगेल घोड्या केन्नाय तिनी पाय. मात्ते हालोच्याक आनी सई घालूक तूं आस न्हय. कितें जावो. संसार चंदायरी चलयलो. तुगेल शिकवण जाली. तुका एक काम मेळ्ळ्यारी आक्का व्हरडीक कोरून बामणा थंय पेटोवचें. चांग चेल्ले दिसल्यार सांग रे पुता. हांव खंय भायर वत म्हणून. म्हाका जनाल वळखय ना. तीण केलेली हेची सम नवे. ती सूख भोग्गनी आमकांय सूख भोग्गू दिनी. तेचे उतराचे धार धरतो तो. नागेशा तेत्ते उलयत कित्याक. प्राय न्ही पोवेत जाल्यारी ती जाल्ली मळल विशयू खरेची. आयची वरेताक कनिश्ट 50 वयर 2-4 वर्सां आसतले. ती इश्ट जाली ना. उलटा तीण वावंट काडले. सट्टां पोसले. तुका काम जावो. मागीर आक्काल व्हरडीक. आतां हांवय तेते कित्या उलोत ते. घर आयले. आवसू पोतू भितर आयलींची. नागेशाक व्हरडिकेच वैभव सांगील तितलो नुपरो. आनी शिलाक
ते ऐकेल तितलें उपरो. तो सांगता, भांगर सिंगर पळोवनूच पोट भरली गो, जेवच्याक जायनी. अबाबा, तीच खबर. कंठाळ आयलो म्हणूक हांव सुभय. पोतो भारी उसळता, प्राये आयिल न्हय, निमगी तलनांची उलटी उलयता, डोस मारता, नंज सोडता. कस्सल करचे, सैसून घेतले शिवाय वाटना. कामाच खातीर संदर्शना वच्ची म्हळ्यार कितें, रामरामा ताजे दर्प कितें. 200 रुपयाचे शू, ताका सद्द पॉलिश, ते थळथळ येवका, सॉक्स जावका, धुवणेची पॅन्ट शर्ट, ताजी घडी थोडे आलतान पेलतान जाल्ली वे, धुवणेच्याक सहस्रनाम जाता. तो बी काम शिकिलो, बँक नोकरी जावका खंय, वेगळी नाका म्हूण बसला. नवीनाल बापसुल्याक सांग म्हळ्यार कोणाली वशील नाक खंय. तागेल स्वंत बलार जातकी ना पळोवया म्हणटा. 10 म्हयने जाल्लेची. हॉटेलां वता, तान्नी घेता, खाण खाता, हक्क पुराय. हांव सुख हे दरबार म्हूण दिसता. हे दरबाराक आदाय मूल खंयचे. चेलयेल जोडी न्हय वे. ती आजी काही घरांत थावन डब्बी व्हरून जेवता. सद कॅन्टीन म्हारग पडटा म्हणून. नागेशा, खर्च थोडे उणी कर का पुता. अक्काल वारडिकेक म्हयन्याक ಒಟ್ಟು ಕರ್ತ ಸಹಾವ ದುಡ್ಡು. ಅದು ಸುಮಾರು ಕಾಳ್ಲೆಕ್ಕೂ 1 ರೂಪಾಯಿ दवरू काही जायना. म्हाका काम मेळो, मागीर तुगे लागीं कोण भीक मागता. वयरे, संदर्शना वतना आजुनूय नोकरी ना, पगार ना, पाया 200 रुपये बूट्स कित्या तुका कितें कळटा. बायन तुल बेब्बुसो घरा भितर बसल्या. आधुनीक जग कितलो बदल जाला कळिता की तुका. घरां बैसून झांक. म्हाका नोकरी मेळची मुख्य की तिगेल वारडीक. अशी आवसपुता उतर जावचे सामान्य जाला. तो विचित्र रितीर प्रश्न करता म्हणून तिका दिसता. ताका उत्तर तिगेलें ना. नोकरी मेळवरेन तोंड धांपूका म्हूण लेखता. एक दिवस तो निमगिता, म्हाका 1000 रुपये जाय. आवसू जीव गळे आयलो. कितें रे. मित्राल बरशी प्रवासा वता. खंयची दिवची, मिगेल्या ना. तिका सांबोळ आयला, मिगेल कळिता आस. नागेशा, तुगेल खर्च विपरीत जाता, कांय उरोच्या जायना. आतां तुका एक पेट्टाक 1000 रुपये दिवचे म्हळ्यार आमी पोट्टाक खावका नवे. तिका ताळ वयर वता. बोब मार नाका. तुका निश्चे पेज नोणचे वाडू शिकोवका वे. तूं कसले करी, कसले जावो. हांव प्रवासा वता. मित्रा हांव प्रॉमिस केला. तो हटा बसलो. हांव सुलाभयर आयकेना. 2-4 दीस लढाय जाली. नोकरी मेळ तरी जाय जाल्यार करी म्हूण हांव हो सुसंदर्भ केन्नाय मेळना म्हणून नागेशू. पुराय वेवस्था मित्रांनी केल्या. इतले उणी खर्चाक उत्तर भारता प्रवास जल्मा मेळना हो तागेल वादू. अंत्यारी कसले. म्हाका नोकरी मेळो. तिगेल 1000 रुपये तिजे नांकार उडयता. अखेर तोच जिखसलो. 1000 वयर 300 रुपयो वसूल कोन चमकलो. ताण प्रवासा वतरी वीण आवसूक म्हळाली, आमा तागेल हट कळतरी तूं कित्या वाद करता. घाण्यारडी उतर कित्या घेता. आवस रडली. जोडी आक्काली. हो मज करता. प्रितीन आक्का म्हूण आपयना. ती 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 म्हळ्यार कोण. संबंद नावे. तिजे नांकार उडयता म्हळ्यार कितें. 3 कासांचो चल्ल्या खंयचे उद्देश मात्यार बसल्या की देवू गती. वाळसून उड्डयलो. तो खुशेर प्रवासा गेलो. हांगा आवस चेरडूव पेज नोणच्यान जेवलींची. कावेरम्माक भारी लेक, तूक आनी जोक. वीणाल वारडिकेक वरयलो दुड्डू ती आपणा. वीणान सांगून पळयलें, ती आयकना. वीण चर्च करना. आमा, तूं दण कोण घेवं नाका. नागेशा नोकरी जाल्ली की आमकां दुडवाचे तापत्रय आसना. तूं हापोळू वडी खाण कोरून विकची राब भयमा. ना 4 कास कमायेचे कित्या सोडका. आमा,
तुका डायाबिटीस आस, बीप आस, प्रारंभ थावन जागृती घेतल्यार चांग नवे. ह्या सीकाक विश्रांती जाय. ना तूं वावंट काडटना हांव नुतच बसचें बे, बिलकुल ना. ती रात्री दिवस घोळता. तिक ती गेलेच हट. एकल्यानं अन्येकल्याक हट म्हणची मात्र हर एक मनशाक हट आस. तांगेल नांका सरूत तांणी चलता ती आनी विंगडाक हट म्हणटा ती. नागेशाक नोकरी मेळ्ळी. तागेलेच प्रयत्नारी. कोणाली वशिली ना तशी. बँक न्हय, व्हड कंपनींतू. आवसून संतोशान सांगलें, यो रे पुता, हातपाय धुई, देवाक एक तुप्पा दिवू जळय. आजी तूं सांगिल्या जळयता आनी मुखारी हे करी ते करी. तुगेल देवू पूजा व्रत गीत सांगून आनी घेतला म्हणून म्हाका सांगू नका. मिगेल खुशीनं हांव जाय जाल्यार करता. येत्तर स्वरार म्हणू लागलो. आवस थंडी जावन गेली. विणा केन्ना म्हणके मौन राबली. शीला हांसता. धाकली दोनी बेप्पू जावन राबल्यांची. ताण जीव जळयतना आवसूल दोळे भोर नायले. विणान पळयले. विणान सांबोळ हाडू आवसू लगीं दिवच्यो. मागीर तिणें तें कितें केलें म्हूण निमगूत आयना. नागेशान सांबोळ दिनी. 2 दीस पळोवन आवसून निमगेलें. नागेशा सांबोळ मेळ्ळी वे. मेळ्ळा. खर्चा दिवका नवे. म्हाका थोडें रीण आस. आश्चर्यान तिगेले दोळे फुट्टनीच वड. तितली विस्तार जालीची. रीण रीण कित्या कळ्ळें? कितें खातीर? तूं दिवची पुड्डी कासानची मिगेल शिकवण जाल्ले आनी हे 10 म्हयने काम ना अशी दीस काडली पळय. ते दीस गेल्लेच म्हूण तूं लेखला वे. गुड्ड कोसळ्यावरी राबल्या कित्याक? मिगेल रीण हांव पावयता. तुगे लागीं निमगिना. हे चेल्ल्या लागीं कस उलोवचें? 2 म्हयन्यान तूं तांदळाची घोणी हाण घाली. तागेल खुशवासी सामान हाडता, फलवस्त हाडता, अर्ध तोच खाता. वांटूचे प्रश्नूच ना. घरा क्रमू चुकतच आस. वर्स भितरी मोटार बाईक घेतला. ताजे हप्तो भरूक आस म्हणून फडफड येता. कसल रीण, कितलो हप्तो, सांबोळ कितलो, कोणाकय कळलेलें ना. नागेशा आक्काक कोणी विचारलं असल्यार सांग रे. वर्स राबनाची. बैक अन्येक म्हूण खर्चू नाका. ऑफिसान जेवो तुगेल मित्राल पैकी बरो चल्ल असल्यार सांग रे पुता. आवसूल स्वरान तूं कितली चिंता. केन्नाय कसल पिरपिरी पळयतस म्हळालो. मागीरचे उत्तर मात तिगेल मनान तूं बसलें. पोट थंड दिसलें. आसो पळयतस खंय नवे. चेरडूपण, पिशी बुद्धी. विणान बामणा थंय गेल्यार जबाबदारी माथ्यार पडटना हो समजत म्हणून तिणें आपणाक समजावन घेतलें. धाकलो माधू माधव नागेशा पशी 14-15 वर्सां सावन नागेशान राबयल बैकार चोणू बसलो म्हणून ताळ काणसवलें. ते वायट जाता म्हणून सोय अस्किना तुका. फिरकी सो बसला. माथ्यांत कांय ना. कडेकंजी मोगान वेंग जाला. आनेक पटी बिनी आप्पळ्यार हत्ता गांठी मोळ घालता. माधू सज्जन भिवन वग्गी देंवलो. आवसूक भारी वायट दिसलें. पोट चुर्र जालें. हांग यो चेरडा माधू. हुन उब्बट जातस. पेडयेर तुप्पा मिळ्ळेस पळय. थंयची मिट्टा सांबरड्या लगेस पळय. हेता दी तूप घालून हुन हुन खा बाळा म्हणून लाग्या पोवन फाटी परसून उब्बटी खावयली. तिका केन्नाय शेजारचे कांय तरी खाणा ऑर्डर दिताची. इतले चडते कोरून चेरडूवांकय खावयता. एदुळताय तुमी नामाधिक कन्नड आनी कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शेणै हांणी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो आयकतर आशिल्लींची. वाचन केलेली शकुंतला आर किणी. हेची कादंबरीचे मुखावैल अध्यायू येवची शुक्रारा हेच वेळेरी ऐकुया. नमस्कारू.